ड्राय पावडर आता मिक्सीन घातले. गार्लिक घाल. टॅमरिंड वॉटर. जाय प्रमाणे ते उदक घालपाचें. 1.5 टेबलस्पून घी घातले. ऑलमोस्ट 50% चड कूक करूं जाय. ग्रेवी आसा आनी बरें करून मिक्स करा. इन्क्रिमेंटल घालता हांव आनी तेजे रॉ स्मेल वचपा जाय. 7 मिनिट्स आमी हे मसाला कूक केले. चिकन ते आमी मिक्स करतले आनी उदक घालपाची गरज ना. बट इन केस यू फायंड इट थिक यू कॅन ॲड. 7 मिनटां दी. It's smelling divine.